नमस्कार आणि योगा तुमका सगळ्यांना। आणि आता इलेक्शन झाले 7 तारखेक आम्ही सगळ्यांनी वोट मारले। दिस इज अ प्रूफ आम्ही सगळ्यांनी वोट मारला। अँड आता सगळेजण खूपशे गजाली करतले, सगळे टेन्शनान असतले और बाकीचे सगळ्यो गजाली। बट आता रिलॅक्स जावपाचो टाइम आसा आणि रिलॅक्स जर जावपाक जाय तुमका खूप बऱ्या तरेन एन्जॉय करपाक जाय जाल्यार तुमच्या खातीर एक प्लेस सजेस्ट करता हांव। त्या प्लेसीर सध्या हांव आसा आणि लास्ट इयर एक बरो सक्सेस मेळ्ळो आणि ह्या वर्सा परत एक फावट कॅज्यू फेस्टिवल 2024 तुमच्या मुखार हांगासर आज पळोवपाक मेळटले। जीएफडीसी चेअरमॅन मॅम देविया राणे, थँक यू व्हेरी मच फॉर द कॉम्प्लिमेंट। पयली म्हणटा ते कित्याक तुमी गोयचो सगळ्यान बेस्ट फेस्टिवल म्हणले आमचे डेफिनेटली कॅज्यू फेस्टिवल। सो देव बरें करून। आणि जे आमचे कितें प्रेशर पोरू आमी जे कितें घडून हाडले पयले फावटी आमच्या कॉर्पोरेशनान हे येवजून एक नवे कॅज्यू खातीर, कित्याक आमचे कॉर्पोरेशनान मॅक्सिमम आमी करता ते कॅज्यू प्लांटेशन्स। सो जेन्ना हांव टेक ओवर केले तेन्ना म्हाका दिसलें की ज्या तरेन कॅज्यू प्रमोट जावपाक जाय आमच्या राज्यान, आमचो एक्चुअली मेन फ्रूट ते वी आर नोन